Sir, चार पंप आसा भितर. I had come in the morning and we told just चार पंप आसा भितर of 20 HP and all 15 HP. तितूंतले एक्चुअली जनरली 3 ते 4 वर्किंग आसता. सध्या एकूच चालू आसा. ते एक न्यूजर आमी टेंडर मूव केल्लो फाटले खेपे PWD म्हणून आनी तो आतां ESAक गेल्लो. तो ESAक वचून मार्चान जातले अशें आशिल्लें. बट दे वेंट बियॉन्ड दॅट 5th of April आणि त्यांनी फायल आता रिटर्न धाडला परत सेईंग की FAC मे बी डन इन द नेक्स्ट फायनान्शियल. आता हांव उलयल्लो पळय ते म्हणटात तो जो ओपन करता पळय हेचो परत FAC काडपा लागून दॅट वील बी ओपन मे बी आफ्टर 15th or 20th April. दॅट इज लॉक. सो ती केली की ती फायल वता सर ती हांव जाय जाल्यार एका दिता सर ती जाली जाल्यार एटलिस्ट वी कॅन रिपेअर दोज पम्प्स सर. इफ द पम्प्स आर रिपेअर्ड नो वी कॅन कंट्रोल दिस फ्लो. This is what is going on is maybe by because of But why this was not brought to our notice? हेच जाता म्हणजे तुम्ही किती एपिडेमिक तेंगा झाला तसे प्रभू व्हायलेट आज त्यांच्या हांवें घेतलं तशें जावपाक जाचे भशेन रावता तुमी तुमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आसना इंजिनियर म्हणून आमच्या नोटिसार तुमकां जाय जाल्यार आमकां सांगा न्हू एंड वाय युअर इज नॉट देर. आय एम डुईंग इट व्हेरी सिरियसली. हांव ताका सोडना. नॉनसेन्स इट इज. एवरी टायम ही डज दिस. He doesn't want to take any risk. Why he is continuing in the service? Let him do something private or his own thing. What and inspection also it will not come. But that is what is leading to all this. No, what about this? Then you all should clean this. Not even water resources department. How you can do it? How you should treat it with that appropriately. Then, आजकाल केमिकल बीन मेळटा मरे उदक प्युरिफायड करपाक हे कितें घाण केन्ना जावं हे चड सोडपा लागला. वाय दे वर नॉट यू वर नॉट लिविंग इट पाइप वाज डन आफ्टरवर्ड. पयल्यार एवरी monsoon आय क्लीन द क्रीक बिफोर द monsoon आनी केन्ना हिंगा फ्लडिंग जायना आनी बरे भाशेन उदक फ्लो जाता. आय हॅव कम नाव एंड आय एम सरप्रायज टू सी घाण मारता वास मारता आनी उदीक काडे जाला. म्हणजे कितें लोक सुएज हितून सोडपा लागिल्ले आसा. पयलीं थोडे जाण सोडटाले आतां खूब जाण सोडपा लागले आसा. हांगा हे आमचे सुएज पंपींग स्टेशन आहा ते सारके चलना. तेंचे 3 पंप आहा ते 4 पंप आहा ते एकूच पंप चलता. हांव नको ते कशें फंक्शनींग करता ते. आनी तेंचो AE आहा तो अल्फ्रेड केन्नाच इन्स्पेक्शन येयना आनी ही इज व्हेरी नेग्लिजंट इन हिज वर्क. इनफॅक्ट ही शूड बी इमिडिएटली सस्पेंडेड. आय विल स्पीक टू द हायर अप. ही नीड्स टू बी सस्पेंडेड. तेका लागून हे जाता. तो इंट्रस्टूच घेयना आनी उदका आतां कुसोन घाण मारपा येयला. आय वॉन्ट इमिडिएट एक्शन एगेन्स्ट हिम. तेन्ना सगळे हाऱ्यार येतले. मेन ऑफिसर आहा तो तरी इंट्रस्ट घेयना आनी तेका तरी लक्षच ना जाल्यार कशें जातलें हे भाशेन. आनी काम आहा तेन्ना तो कूस मारता. कोणें तेका आपोवंक कोण दुयेंत जाला आनी कितें. ही इज नेवर ऑन ड्युटी. एक्शन नीड्स टू बी टेकन एगेन्स्ट हिम. देन ओन्ली अदरवायज ही इज ऑल्सो बिकमिंग लायक सुएज इन द सुएज सिस्टम. समजलो न्हू कित्याक डिपार्टमेंट इतले तो सकयल उडयता की हांगा लोकांक पयलीं सद्या त्रास जाता आनी ते त्रास कमी करपाक प्रयत्न केल्ले परस तो आपुणूच त्रास करता. इज नेवर ऑन हिज सीट. नेवर अवेलेबल टू पीपल. आमी सुद्दां आपयल्या कित्याक कितें विचारपाक तो नाच जाता गिवींग सम एक्सक्यूज. सो दीस हॅज टू बी सॉल्व फर्स्ट एंड दोज पम्प्स ऑल्सो आउट ऑफ 3 नॉन फंक्शनल इमिडिएटली दे हॅव टू बी मेड फंक्शनल. आय हॅव स्पोकन टू द अदर ऑफिशियल्स हू आर प्रेझेंट हियर. देन Chief Officer also is here, Mr. Siddhi Vinayak. I told him years ago a survey was done generally हांगा सगळे कडेन खूंय म्हणजे कोणा कडेन स्वेज कनेक्शन आहा ना आनी कशें म्हणजे आमी तांकां कनेक्शन घेवपा लागपा एक पब्लीक एडवर्टिजमेंट दिवपा जाय आनी ते उपरांत इंडिविज्युअली इवन इफ स्वेज लायन इज अवेलेबल एंड दे आर नॉट connecting then we'll have to take action. So that also I have told them to move accordingly. सर हांगा पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा सद्या आनी पंप आहा तो फाटले 20 वर्सां ओल्ड आहा. सो अपग्रेडेशन पंप हांवें सांगला पंप अपग्रेडेशन करपाक अपग्रेडेड ऑफिसर म्हणजे हिंगा इन्चार्ज आहा तोच तरी जाग्यार ना कशें जातलें. ते बाबडे स्लॉक करता बाकीचे ऑफिसर आहात ते ज्युनियर ऑफिसर आहात ते ज्युनियर इंजिनियर आहात ते. And if the main person is not there, how it will be solved? So that is my thing. Yeah. I want action taken immediately, and you see how other action follows. So any directions to desilting and bakichi? Yeah, desilting. I have just instructed my people that we have to start the desilting immediately.
irrespective of monsoons coming later on. Thank you, sir. Yesterday we had come for inspection. They have left one pipe outside, which is done illegally, and that the excess of that sewage is from inside. So I told that person that you have to close that pipe which is there, choke it, so that nothing can. No, some excess part is coming that is being released. Are you releasing something which is wrong inside? So I told him you have to close that asset immediately. I have already spoken to that officer from one of the minister. Because this lake at one time was so clean, used to get fish. इथून जाण आसतलो हय. नुस्तें हे पितो कितो भरपूर मेवतालो आमकां कितें जालें सो दिस हॅज टू बी टेकन एक्शन इमिडिएटली फॉर द गुड हेल्थ नो इट should not become like that violate